मोगाच्यानो इतले दीस हांवें तुमच्या लागीं 30 माणकां मोतयां वांटून घेतल्यांत आनी आज 30 आनी 1 माणकां मोतयां तुमचे मुखार दवरता ती तुमी आयकुची. एक कावळो आसलो आनी ताणें देवा लागीं अशें मागणें केलें, सायबा तुवें म्हाका कावळो म्हूण रचलो तें बरें आसा, पूण तुवें ह्या पळय हेरां सुकण्यांक विविध रंग दिल्यात, म्हाका तुवें काळो रंग कित्याक दिल्लो? दुसरो रंग तुका दिवंक जावंक ना? हो रंग म्हाका बरो लागना, काळो रंग कोण पळयता म्हजे लागीं? तूं म्हाका आतां दुसरी एक मनजात कर, कावळो नाका, दुसरी एक मनजात कर सायबा, कित्याक तुका तें जाता, तूं देव, सर्वेस्पर देव. तेन्ना देवान ताका म्हणलें, कावळ्या हांवें म्हजे जाणवायेन तुका रचला आनी तुका काळो रंग दिला आनी तूं आतां म्हणटाय तुजो रंग मात्र न्हय, तुकाच हांवें दुसरी मनजात करूंक जाय रंगाची अशें तूं म्हणटाय. तुका जाय जाल्यार हांव करतां, पूण एक शर्त आसा तुका. एक फावटी हांवें तुका कावळो आसलो दुसरें एक सुकणें करतच मागीर परत्यान सांगनाका म्हाका कावळो कर, तें हांव करचो ना. देखून हांव तुका वेळ दितां, बरें करून चिंत, जी सुकणीं सोबीत दिसता न्हय तुका, तूं तांच्या लागीं वच, तांचे कडेन उलय आनी तांचे कडेन मागीर उलोवन जातच मागीर तूं ये आनी मागीर तुजो निमाणो निर्धार कितें तो तूं म्हाका सांग, त्या प्रमाणें हांव करतां. कावळ्यान म्हणलें, बरें सायबा, ही तुजी सुचोवणी बरी आसा. म्हूण तो पयलो माडा वयलो, कावळे चडशे माडाचेर आसता न्हय, उडलो आनी गेलो सकयल एका घरा लागीं. थंय एक बरो कोंबो, सोबीत कोंबो, पाखांचो रंग असो, कितले रंग आसात त्या पाखांक आनी ताचे शेमटेक. आनी ताचे कडेन वचून ताणें म्हणलें, कोंब्या तूं कितलो सोबीत दिसताय सायबा, शे कितलो तुजो रंग बरो. म्हजो रंग पळय काळो, म्हजे कडेन कोण पळयता? तुका जाल्यार सक्कट पळयतीत तुजी ती पाखां, ह्या पाखांचो रंग एक, ह्या पाखांचो रंग आनी तातूंत रंगाचो मिसळ, काय बरो. तेन्ना कोंबो म्हणटा, इश्टा तुका म्हजो रंग बरो लागता आनी तुवें म्हजी तोखणाय स्तुती केली, देव बरें करूं, पूण तुका एक हांव सांगतां, म्हजो धनी आसा पळय तो म्हजो रंग पळयना. तो आतां एक दीस एकच म्हाका विकतलो, नाजाल्यार फेस्ता परबेक वो सैरी आयला म्हणून म्हाका मारतलो. म्हजो पाखांचो रंग बरो आसा म्हणून तो म्हाका पोशिना, तो पोसता म्हजें मांस खावंक. म्हळ्यार जितलें म्हाका खाण दिलें, म्हाका पोसल्यार म्हजें मांस वाडटलें न्ही, ताका लागता म्हज्या पाखांचो रंग न्हय, म्हजें मांस. कावळो म्हणटा अशें आनी कावळो मागीर वेता, असो वेता. थंय ताका एक तळें मेळटा. तळ्यांत बदकां, ताका आमी इंग्लिशीन डक्स म्हणटा, बदकां आसात आनी तीं थंय उदकांत पेंवतात आनी विविध रंगाचीं आसात. कावळो ताका म्हणटा, बदकांनो तुमचो रंग पळयात कितलो सोबीत
आनी उदकान तुमी अशें पेंवताना आनी तुमची सबाई उतरां परस व्हरती. म्हजो रंग पळयात काळो. तुमकां पळोवंक ह्या तळ्या कडेन कोणी येतीत आनी कितलोय वेळ घालतीत, म्हज्या लागीं कोण पळयता. तेन्ना बदकां म्हणटात, कावळ्या, आमचो रंग पळोवन तुवें आमची स्तुती केली, तुका देव बरें करूं. पूण आमचो धनी आसा पळय, ताका आमचो रंग लागना. तो कितें करता, आमकां तो आतां एक दीस विकता. आतां थंय आजून गिरायक येवंक नात घेवंक, देखून आतां आमी आजून हांगा आसा. मागीर आमचो रंग पळोवन आमकां घेतल्या सदांच चड मोल मेळटा. पूण धनी आमकां पोसता आमच्या मोगान न्हय, ताका दुडू मेळोवंक तो आमकां पोसता. कावळो म्हणटा हो अशें. मागीर तो असो वेता 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 रानांत पावता. थंय ताका एक मोर म्हळ्यार पिकॉक दिसता. आनी मोर आसता तो दादलो आसता, ताका लांब शेंपटी आसता आनी ताची पाखां, आनी त्या पाखां फुलोवन तो नाचता. मोर इतलोसो बी दिसता. वचून मोराक सांगता, मोरा तूं कितलोसो बी दिसता, नाचतना तरी तुजी सोबाय इतली बरी. म्हाका देवान काळो कर रचला आनी तुका पळय इतल्या रंगांनी भरला. अशें कित्याक हांव नेना. तेन्ना मोर म्हणटा, वय हांव पळोवंक सोबीत दिसतां, विवीध रंग म्हाका आसात ते वय, पूण हांव भिरांतीन जियेतां. कावळो म्हणटा, कित्याक तूं भिरांतीन जियेताय? पळय हांव आतां हांगा आसां, शिकारेकार येतलो आनी केन्ना म्हजेर एक फार सोडटलो. हांव नेना, कित्याक म्हाका मारल्यार मागीर ताका मांस मेळ्ळें. वा एक जाळ घालतलो आनी जाळांत हांव सांपडटलों, मागीर तो व्हरून म्हाका आनी कोणाक तरी विकतलो. आनी तो घेतलो मनीस घडये म्हाका मारून खायत. वा सोबायेक लागून म्हाका एका गुडांत घालून दवरीत. गुडांत मागीर म्हाका भायर येवंक जायना. म्हळ्यार गुडा भितर दवरल्यार म्हजे लागीं एक मोर आसा म्हूण सक्टांक सांगूं जाता न्ही. म्हणून म्हाका भिरांतीन जियोवचें पडटा. तेन्ना कावळो म्हणटा अशें. मागीर कावळो चिंतूंक पडटा. कोंब्याचो रंग सोबीत आसून कोंबो दुखी आसा. कित्याक खंयच्या वेळार ताचो धनी ताका विकीत वा मारून खायत सांगून वचो. बदकां पळोवंक सोबीत आसात, उदकांत पेंवतात, पूण ती म्हणटात धनी आतां वेळ आयल्यार आमकां विकतलो आनी आमच्या रंगा प्रमाणें ताका दुडू मेळटले. मोर इतलो सोबीत, पूण तो म्हणटा भिरांतीन जियेता. शिकारेकार आयल्यार ताका मारतलो आनी मांस खातलो, नाजाल्यार कोणी ताका धरतलो आनी व्हरून एकच मारून खातलो, नाजाल्यार गुडांत घालतलो. तर हांवूच सुखी, कित्याक कोण म्हजे कडेन पळयना. पूण म्हाका कोण मारचो ना, म्हजेर कोण फार मारतलो, कोण खातलो म्हाका. हांव कोणाकच नाका आनी म्हाका भिरांतच ना. हांवें सुखान थंय वचेत, हांगा वचेत, सगळे कडेन वचेत, म्हाका कोण धरता, कोण ना. पाटी आयलो खंय आनी त्या ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका कावळो म्हूण रचलोय, तुवें कावळो म्हूण म्हाका रचलो आनी काळो रंग दिलो. आतां हांव कावळोच जावन जियेता आनी कावळोच जावन मरता. देवान म्हणलें खंय, बरें, आतां ही एक काणी. पूण ह्या काणयेंतल्यान आमी जायतें शिकूंक आसा. जायते फावटी आमी त्या कावळ्या बरी चिंतता आनी उलयता आनी वागता. आमी कितें करता, आमची तुलना
दुसऱ्यां कडेन करता कंपॅरिजन. हो, तो लांब, हांव मोठो. तो ग्रेस्त, हांव दुबळो. बाल मनशान जाल्यार ती कितली सोबीत, तिचो रंग पळय, गोरी गोरी दिसता ती. म्हजो रंग केलो काळसो. ती शिकपी, आमी अशिकपी. ती ग्रेस्त, आमी दुबळीं. ती व्हडल्या घराण्यांतलीं, आमी धाकट्या घराण्यांतलीं. तांचो जल्म त्या गांवांत जालो, आमचो जल्म हांगा ल्हान गांवांत जालो. अशें आमी दुसऱ्यां कडेन आमची तुलना करता. तुलना केल्ल्यान कितें जाता पळया, पयलें आमी दुखी जाता. दुसरें, आमच्या भितर नसाय, मोसोर निर्माण जाता दुसऱ्या विशीं. आनी मागीर तिसरें कितें जाता, आमी देवाचेर फुरफुरता. तुवें म्हाका अशें कित्याक करसलां, अशें कित्याक तुवें म्हाका केल्लें. पण देवाची एक येवजण आसता. आमी खंयच्या गांवांत, खंयच्या कुटुंबांत, खंयच्या वेळार जल्मोवचें हें देवान आमकां विचारलें? म्हाका तरी विचारूं ना. म्हाका तर विचारलें जाल्यार हांव घडये सांगता आसलो जायत, ह्या फिल्म नट आसा पळया, तो म्हजो बापूय जावं दी, आनी ही फिल्म नटी आसा पळया, ती म्हजी आवय जावं दी. अमक्या गांवांत तूं म्हाका जल्माक हाड, अशें कितें हांव म्हणटा आसलो जायत घडये. देवान आमकां विचारूंकूच ना. आतां आमच्या कातीचो रंग खंयचो आसचो तें आमी विसरला पळय, तो आमकां दिलो. आतां आमी चड करून आमी भारताचो लोक आमी कितें चिंत्ता, ते युरोपाची लोक आसा पळय, ती पळोवंक गेली गोरी दिसता. गोरी, ती बरी म्हणून. कोण सांगता ती बरी म्हणून? गोरी मनशां जर सकट बरी आसलीं जाल्यार संवसार आज भांगार जाता आसलो. गोरो लोक कितलो वायट आसा जाणात पळय. दुसऱ्यांचेर कितली अनीत करतात. तेय दळदिरेच आसतात. आनी सकट काळे दिसतात, ती मनशां वायट जाल्लीं जाल्यार आफ्रिकेंत ती आमच्या परस तांचो रंग काळो मो, आमी तांकां खापरी म्हणटा. तातूंत कितलीं बरीं मनशां आसात. थंय काळी म्हणून कोण काजार जायनासतना रावतात? ना न्ही. म्हणजे रंगाचेर कांय ना. रंग आमचो खंयचोय जावं. ते कोंकणींत एक सांगणी आसा, गोरें जाल्यार घोवाक बरें, काळें जाल्यार देवाक बरें म्हणून. हाचो अर्थ कितें? मनीस रंग पळयता, देव रंग पळयना. कित्याक ताणेंच रचला मनशाक. म्हण आमी एकामेकाची तुलना करूं न्हय. जें कितें आमकां दिलां देवान, तातूंत आमी खुशाल रावया. चड करून आमचो कातीचो रंग, आमची उंचाय, खंयच्या गांवांत आमी जल्मल्या, आमची संस्कृती खंयची, आमची भास खंयची, सकट ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. पूण त्या सांगता आमच्या घामान आमी जिवितांत वयर सरुया. तें चड गरजेचें. म्हळ्यार मन जाती मदें नसाय, मत्सर, मोसोर ना. आतां तुमी एक मूय पळयला आनी एक हसत पळयला. मूय इतलीशी बारीक आसता. आमी कोणी तरी मुये कडेन पळयत बसता? ना, ती आमकां ती चिल्लर, कितें पळोवंक जाय. पूण रस्त्यार एक हसत वेताना आमी त्या हस्ती कडेन पळयता, केदी व्हडली हसत पळय, कशी वेता पळय म्हूण. पूण मूय, त्या रस्त्यार थंय मूय आसा, ती मूय आपलें काम सोडून हस्ती कडेन पळयता? ना, मुयेक हस्त लागच ना. आतां मूय ल्हान आनी हसत व्हडली. कोणाच्या नदरेंतल्यान आमकां दिसता हसत बरी धाटी मोठी घटमूट, आनी मूय कितें इतलीशी बारीक. अशें आमी आमचे पिशेपणान आमी अशें चिंतचें. सारकें पळोवंक गेल्यार वय हस्तीन करचें काम मुयेच्यान जायना. आतां एक हसत आसा, तिच्यान एक रूख आड घालूंक जाता, तो रूख उबारून व्हरूं येता. वजनाच्यो वस्तू हांगातान थंय व्हरूं येतात, थंयच्यान हांगा हाडूं येतात. हें सकट खरें. पूण
मुयेन केल्लें काम हस्तीन करूंक जाता. रुखाचे तकलेर त्या पानाचेर चडूंक हस्तीक जाता, ते मुयेक मात जाता. व्हडले लांकडाचे कुडके हस्तीन व्हरूंक जातात वय, पूण एक साकरेचो कण बिळांत व्हरूंक मुयेक जाता, हाका हस्तीक जाता ना, मुयेक जाता. म्हणजे मुयेचें जिवीत वेगळें आनी हस्तीचें जिवीत वेगळें. मूय हस्तीक पळोवन रागार जायना आनी हसत मुये कडेन पळोवन तिका ल्हान करिना. आमी मात मनीस करता अशें करता. हांव बरो, तूं खोटो, हांव व्हडलो, तूं ल्हान. पिशेपणां ही सगळीं. हे काणयेंतल्यान, कावळ्याच्या काणयेंतल्यान एक आमी शिकूंक जाय. जायत्यो गजाली आमी शिकूंक जातात, पूण एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जें कितें देवान आमकां दिलां तें देवाचें निर्मोणें, तें देवाचें देणें म्हूण आमी घेतल्यार आमचें जिवीत सुखी जाता, अर्थाभरीत जाता, खुशाल भरीत जाता. तुमी माणकां मोतयां आयकतात, पळयतात आनी हो सगळो वावर ही माणकां मोतयां तुमकां दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन पळोवंक मेळटात. तुमचो सहकार, तुमचो आदार दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाक दियात. तुमकां माणकां मोतयां बरी लागल्यार, तुमकां कितें बरें लागलें वा कितें बरें लागूंक ना, तुमची प्रतिक्रिया दियात. तें आमकां वायट दिसना. मन आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात, ताका तुमकां दुडू लागना. कित्याक कितलो सहकार तुमी दिव्यवाणीक दितात, तांतल्यान दिव्यवाणींत काम करतल्यांची उमेद वाडटा आनी चड वावर करया म्हणून तांकांय दिसता. आनी हें सगळें जावंक तुमचो सहकार, तुमचो आदार, तुमचें बरें मन दिव्यवाणीक जाय, हें तुमी दियात म्हूण हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां. तुमकां समेस्तां परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो आनी तुमचो मोग असोच सदां उरूं दी, वाडत वचूं दी, पसरूं दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.